ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 10ನೇ ದಿನ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಮಕ್ಕಳ ಮಿತ್ರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಮಿತ್ರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ರೋಗಿಷ್ಠರ ಮಿತ್ರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮಿತ್ರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಿತ್ರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಮಿತ್ರ, ಹೀಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೊವೇನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಮಿತ್ರರು, ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯವರವರೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಿತ್ರರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವಾ? जेजू आमचो इश्ट जावन आसतना आमी ताचे इश्ट जाल्यांगी. आमी जेजूचे इश्ट कशें जावचें, हे सवाल आमचे मुखार आसूंक जाय. मोगाचेनो ಗೆಳೆತನ ಎಂಬುದು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಬುದು, ಒಡನಾಟ ಎಂಬುದು ಅದು ಒಮ್ಮುಖ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 2-way ಟ್ರಾಫಿಕ್, ದ್ವಿಮುಖ संचार. देखून इश्टाघात म्हणली मोगाचेनो 2 कुशी तावन येवंक जाय. जेजू आमी बरीं आसूं वायट आसूं फातकी आसूं भाग्यवंत आसूं आमचो सगळ्यांचो मोग करता, पूण आमी ताचो मोग करतावंगी आनी ताच्या इश्टाघातेंत आसावंगी. जेजूचे इश्टीणी आमी जाल्यांगी. हाका जाप खंयसर आसा? सांजू हांव आपल्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 14 म्हणटा, तुमी म्हज्यो आज्ञा पाळशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಿರಾದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾಗುವಿರಿ, ಮಿತ್ರರಾಗುವಿರಿ. मोगाचेनो जेजूचे इश्ट जावंक आमकां जेजूनूच सांगिल्ल्या उतरांत हांव कळटा आमी ताच्या शिकोवण्या प्रकार जिवंक जाय. आमी कांय मागणें केलें, नोवेनां केलीं, आराधन केलें, इल्लीं खंतार आमी वाती पेटयल्यो, आमी जेजूचे इश्ट जायना. तो म्हणटा म्हजी उतरां तुमी पाळशात जाल्यार, म्हजी आज्ञा तुमी पाळशात जाल्यार, आयकल्यार न्ही, वाचल्यारी न्ही, ती उलयल्यारी न्ही, मागीर आमच्या जिणयेंत ती पाळली जाल्यार आमी जेजूचे इश्ट जाता. तर मोगाचेनो ह्या पंपय मायेच्या फेस्ता दिसा आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय: आमी खंयच्या मापान जेजूचे इश्ट जाल्यां ह्या जावंक ना? सांगतात संवसारार 3 तरांचे क्रिस्तांव आसात, खंय 3 वर्गाचे क्रिस्तांव. पयले जल्मान क्रिस्तांव, दुसरे सवयेचे क्रिस्तांव, तिसरे विंचवणेन क्रिस्तांव. क्रिश्चियन्स बाय बर्थ, क्रिश्चियन्स बाय हॅबिट आनी क्रिश्चियन्स बाय चॉयस. जल्मान क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मल्ले. पीटर, एंड्रू, सायमन, दुल्सीन, कार्मीन, सेर्पिन हे क्रिस्तांव नांव आसा. आनी एक आल्कुंद आसा: डिसोजा, पिंटो, रोड्रिगस, कुएल्लो, बुकेल्लो, तानेल्लो. दुसरें क्रिस्तांव म्हूण सांगचें तसलें कांय तांचें थंय ना. तांणी 3 फावटी मात इगर्जे येवचें खंय. पयले आवय या बापूय आनी थोडीं कुटुंबाचीं वोलाक घेवन येतात. दुसरें तांतलीं थोडीं व्हंकलेक ह्या न्हवऱ्याक घेवन रेस्पेराक येतात इगर्जेक. तिसरें कोणी एकलो पेटेन घालून तांकां परतून इगर्जेक हाडटा. अशें मोदें ती येनात. जल्मान क्रिस्तांव. मोगाचेनो देवा खरगां दिवी आमच्या समाजेंत आजून असल्या क्रिस्तांवाचो संख्या व्हड ना, आसूंक पुरो, आनी ती आज हांगासर नात तसलीं क्रिस्तांवां. जल्मान क्रिस्तांव म्हळ्यार खाली नांव मात्र. आज 500 गांवांनी कितें पळयता हांव, भायल्या संवसाराक, अन्य संवसाराक
युरोप आनी कितें अमेरिका क्रिस्तांव गांव, पूण थंय गेल्ल्यांक मात कळीत आसा तें क्रिस्तांव गांवांत क्रिस्तांवपण म्हणलें कितलें आसा. जल्मान क्रिस्तांव मात्र, ह्या नांवान क्रिस्तांव मात शिवाय दुसरें कितेंय ना. सुमार वर्सां आदीं जाल्ली गजाल, हांव सेमिनारिस्ट आशिल्लो, एका फिरगजेंत म्हजी रिजन्सी करतालो शिकपा वेळार, आनी म्हजो विगार इल्लो प्रायस्त देखून ताच्या सांगाता एप्रील आनी मेयांत बेजमेंताक म्हणून हांव न्हू कुमो करूंक येतालो. आनी एका घरा येता आसतना एका घरच्या आंब्याच्या रुखार व्हड्ड व्हड्ड कालेंक दिसता. बेजमेंट जाल्ले कुडले विचारलें हांवें घरच्या बाये कडेन, बाये तें आंब्या रुखार कितें? आंब्या रुखार आंबे म्हणली. वचोन पळयतना कितें पळोवचें, आंबो एक एक आंबो 2-2, 3-3 किलो जायत, व्हडलो व्हडलो आंबो. हांवें सांगलें पुरो बाय हांव घरा येता, म्हाका एक आंबो दिशी घे म्हळें. एक काल्या पुरा व्हर म्हणली. पुरा व्हरचे जाल्यार कांय लॉरी गरी जाली कोण ना. मागीर एक आंबो खाण येयलो, बरो करून पेपरान गुटलो हांव न्हू म्हज्या बॅगान दोन घरा येयलो. घरा व्हरून मेजार दोन मांयकडे विचारलें, मांयक कालें सांग म्हळें. काळींग म्हणली माय. काळींग न्ही म्हळें, कुवाळो कुवाळो न्ही, दुदी न्ही, बोबळें व्हडलें व्हडलें जालें पुरो सांगलें. हांवें आंबो म्हणटा सांगतना दिपात येवना, उक्तेगान पळयलें पळयतना आंबो वय. मागीर आंबो थंय येयलो, हांगा येयलो, शेजाऱ्यान येयलो, ताणी येयलो, पुरो पळोवंक चकडांग अजा बोलो एक आंबो आसा गी. मागीर आमची सिस्टर सुपिरियर म्हणाले, ब्रदर हांव लोणचें घालून दिता म्हणाले एका आंब्याचें. मागीर सिस्टरे सांगलें लोणचें घालून दी. तितल्यार थोड्यांची फोनां येयली, पार आमकां ब्रदर पार आमकां म्हणून. मागीर सिस्टरे सांगलें पार एक सांबाळ म्हणलें सिस्टर. इल्ल्या वेळान सिस्टर फोन करून सांगता, ब्रदर लोणचें घालें म्हणून पार ना हांगा आंब्या भितर. लोणचें म्हणे खावचें बरी आहा गी, तितलें आंबट, मीठ घाललें लागूंक वचना, आखेरेक उडेजीच पडलें. इल्ल्या दिसांनी त्या बायेक हांवें फोन करून सांगलें, बाय तुवें एक आंबो दिल्लो आहा पळय, बियाकी जायना लोणच्याकी जायना. देखून ती म्हणटा मागीर कित्याक रुखार उरल्यात, नाजाल्यार सायबांचे येवन व्हरिना ते म्हणाली. मोगाच्या न्हू जायते फावटी क्रिस्तांवाचें जिवीत ह्या व्हड्ड आंब्या बरी जावंक पुरो. सायज मात बायलान पळोवंक व्हड्ड, पूण भितर कांय ना. जल्मान क्रिस्तांव. मोगाच्या न्हू जेजूचे आमी इश्ट जायचे तर आमकां क्रिस्तांव नांव आनी खंय आमचो एक आशें तेका इगर्जेंत जाल्यार पावचें ना. जेजू म्हणटा म्हज्या आज्ञा प्रकार तुमी जियोंक जाय, हांवें कितें सांगलां तें तुमी करूंक जाय. दुसऱ्या वर्गाचे क्रिस्तांव, सवयेचे क्रिस्तांव, क्रिश्चियन्स बाय हॅबीट. कोण क्रिश्चियन्स बाय हॅबीट? सवयेचे क्रिस्तांव नांव आसचें पयल्या वर्गा बरीच. मागणे मीस रजार आराधन पुरुषांव रेतिऱ्यो नोवेना तेर्स वेर्स कंतारां लितुर्जी हें सक्कडी करतात. कित्याक करतात तांकां कांय कळीत ना. आचरणाक, धार्मीक आचरणाक आनी जिणेक कनेक्शन ना, लूज कनेक्शनय ना. दोन विंगड विंगड संगती, सवयेचीं क्रिस्तांवां. मोगाच्या न्हू पयल्या वर्गाचीं क्रिस्तांवां हांवें सांगलें भोवूच थोडीं आसतलीं, पूण दुसऱ्या वर्गाचीं क्रिस्तांवां खंडीत आसात. आनी एक घडिल्ली गजाल खंय म्हण सांगना, हांव एका फिरगजेन काजीतोर जावन आसतना एका वाड्यान घडिल्लें. एका घरच्या रोखाच्या पणसाचो रुखाचो फंड आनी एका घरच्या नाणयेच्या पाक्याक लागतालो. त्या घरच्यांनी पावस येवच्या पयलें पाखें रिपेरी केलें आनी तिसऱ्या घरच्या त्या स्त्रिये कडेन ती एकलीच जालीं भुरगीं बरां परगांवांत आहलीं. ती व्हीलचॅरार आसली, प्राय जाल्ली तिका. येवन सांगलें, बाय त्या पणसाचो रुखाचो फांटो आमी काडीचे गे म्हणून. फांटो काडल्यार तुमचो हात कातरता म्हणली. ही भियेली. मागीर ताणें गुरकाराडे सांगलें, गुरकार गेलो, गुरकाराक जोर केलें. मागीर गुरकारान त्या घरची म्हजे कडेन गेली, कित्याक म्हळ्यार हांव तिका कुमगार व्हरतालो म्हयन्या. येवन म्हणाली, फादर अशी अशी गजाल तुमी एक सांगल्यार बरें आशिल्लें. हांवें सांगलें ती जोर आसा, वय आमकां जोर केलें म्हणाली. मागीर एक दीस हप्त्या मदें हांव गेलो, लोबारच गेलो, बायकरा वयलें येता आसतना बागलारच बसल्या. कितें फांटो काडून सांगोंक आयल्यात गे म्हणाली. हांव आसलो आनी च्या पियेल्या गी वखद खाण गेला हांवें विचारलें. तें उलोवन जाल्या उपरांत म्हणून सांगलें, बाय हांव तेंचो सांगोंक आयिल्लो. वय वय म्हाका तुमी गोच रावल्या म्हाका कळ्ळें म्हणाली. आतां कालें फांटो काडी हांगी हांव जाल्यार रावतां. ल्हानसो फांटो न्ही, तुका मस्त दुसरे फांटे येतले, पणस जातले. ना 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 खंयचें जाल्यार जायत, हांव फांटो काडूंक सोडिना म्हणाली. कितें राग तांच्या मदें म्हाका कळीत ना. म्हाका बेजार जालें. हांवें सांगलें, बाये तूं म्हयन्याक कुमगार खाणयताय, हांव आनी येताना 5 मिनटां कांय लेट जाल्यार सगळीं ती कुबाळटाय तूं, आनी कुमगार काडून गोमटी आड घालून कितें मागणें करताय. पूण कितें प्रयोजन? एक ल्हानशी बरी करणी करूंक तुका मन ना न्ही गी. आमी बरीं कामां केल्यार सर्गाक येता, आमी वायट कामां केल्यार हेमकोंडा येता म्हळें. हांवें हेमकोंडाक वेचें, तुमी इगर्जे फाटी वचो म्हणाली. आमकां हांसू येतात मोगाचो न्हू, पूण आमचे मदें आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या सयऱ्यां पैकी, आमच्या वळखीच्या पैकी
पुरा मागणें मीस रजार ध्यान आराधन कुमसार सगळें करन जिणेन कांय जायनातले बरी जियोवची, ल्हानशा संगतींक राग झगडें हगें पारीकपण घेवची, क्रिस्तांव मनशां बरी न्हय आसतना जियोवची कितलींशीं जाणां आसात न्हय गी. कोण ही सवयेचीं क्रिस्तांवां, क्रिश्चन्स बाय हॅबीट. जेजू म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट न्हय, यू आर नॉट माय फ्रेंड्स, तुमी म्हजे मित्र न्हय. कोण म्हजी उतरां ह्या आज्ञा आपल्या जिणेंत पाळटा तसलीं म्हजी इश्ट, म्हजी इश्ट. मोगाचें न्हू, असली क्रिस्तांवां आमी जावंक नजो. तिसऱ्या वर्गाचे क्रिस्तांव कोण? क्रिश्चन्स बाय चॉयस. कोण क्रिश्चन्स बाय चॉयस म्हळ्यार क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मलीं जावंक पुरो, ह्या मागीर क्रिस्तांव जाल्लीं जावंकय पुरो, पूण आपल्या जिणेंत सदांच क्रिस्तसो पाटलाव कशें करचें म्हणून ते आपणाकच विचारतात. हाऊ डू आय फॉलो क्रायस्ट, हाऊ डू आय बिकम अ फ्रेंड ऑफ क्रायस्ट. हांवें जेजूचो इश्ट ह्या इश्टीन जावचें कशें म्हणून ती तांकांच विचारतात. ताणें पेलो कोण करता, ती कालें करता, शेजाऱ्यांक करता, ताणें गाणें म्हळें हाणें गाणें म्हळें, तांकां पडोवन वचोंक ना. म्हाका म्हज्या जिणेंत हांवें कितें करूंक जाय टू बी अ फ्रेंड ऑफ जिजस. क्रिश्चन्स बाय चॉयस. मोगाचें न्हू, आमकां असल्या जिविताक एक उदाहरण, एक आदर्श आमची सर्गींची माय मोरी. शी इज अ क्रिश्चन बाय चॉयस. आपल्या सगळ्या जिणेंत देवाची खुशी केल्ली. जेजून सांगलेंच कोण म्हजी आज्ञा पाळटा. पयिल्लें आमकां वांजेलांत वायकूंक मेळचें, आबळे सोम्याची चरण दासी, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं, लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू दाय विल, हिज विल म्हणलेली मोरी. आनी आपल्या सगळ्या जिवितांत देवा खातीर, जेजू खातीर कितेंच तिणें ना म्हणलें ना. शी ऑलवेज ओबेड द विल ऑफ गॉड. ती जेजू जिवंत आसतना मात न्ही, जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत ती शिससंगात आनी पवित्र सभेंत आनी खंय सकट दिश्टीक पडल्या पंपईन धरून तिणें आमकां शिकयलें कच्च तिचे बरी जेजूचो पाटलाव करूंक. आनी देखून कितलें सोबीत आमकां संदेश ह्या फेस्ताचो. पंपय माय आमकां जेजूच्या इश्टागतेंत रावंक शिकयता. ती खाली शर्माव या एक तिच्या मोतीन ताल्लें सांगचें न्ही, तिच्या जिणेंत तिणें पाळिल्लें ती आमकां परत आनी परत उचारून सांगता. देखून मोगाचें न्हू, आमी मोरये बरी जेजूच्या इश्टागतेन जियोंक जाय. We should become the friends of Jesus. Jesus is our friend always, whether we deserve it or not. आमी फावो या ना फावो, जेजू आमचो इश्ट जावन केदाळाच आसतलो, because he is Jesus, because he is God. पूण आमी जेजूचे इश्ट जायचे तर आमी येदोळ आयकल्ल्या प्रकार आमच्या जिविनेंत करूंक जाय. पूण जायते फावटी मोगाचें न्हू, आमी आयकल्लें, आमी वाचल्लें, आमी पळयल्लें आमकां सवयेचें जाता. खंय एका फिरगजेंत घडिल्लें म्हूण सांगतात ह्या काणी जावंक पुरो. एकलो पाद्र्या आयताराचें मीस सुरू करन वांजेल वाचून शर्मावन दिवच्या बदलाक बलसानलें कांय काडी लागलो खंय. कितें म्हूण लोक पळोवंक लागलो. थोडी कुंकडाची न्हीद काडून भायर सरली. पाद्र्यापान तोंडाक शेविंग करून सरायलें, ल्हानसो एक आरसो काडयलो आनी खाट काडून सुरू केलें. थोड्यांक पातयेवंक जावना, थोड्यांनी आंगाक तांचे चिमटे काडलें, कालें पळयता. थोड्यांनी घुसू करून उलोवंक सुरू केलें. थोडे उठून भायर गेले, मिटिंगां केली. तशें अशें म्हणून 10 मिनटांनी सगळ्या फिरगजेंत आनी दियेसीजन खबर जाली कालेंग ह्या फिरगजेंत जाला म्हूण. मीस जावन आखेर जाता आसतना पाद्र्याबाची आवय आनी भयणी आयली रांदून वाडूंक म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पाद्र्याबाची भलायकी बरी ना म्हूण सांगलें. आनी गवळी परिशदेच्या संदांनी आशिल्ल्या बऱ्या धाकट्याराक सोदून काडन विगाराक थंयसर हप्त्या मदें आपोवन व्हरचीन मांडावळ केली. कारिझमॅटीक पंगडान 24 वरांचें आराधन मांडून हाडलें. स्त्री संघटनांनी 50 कन तेर्स विगाराच्या भलायके खातीर म्हूण मांडून हाडलो. आनी हेणें तेणें पुरा मस्त राटावळ चल्ली. एक हप्तो जालो. विगार मात कांय जायनाटले बरी उरल्या सकट सांगतेनी करेक्ट आसलो. दुसरो आयतार आयलो. आयतार येता आसतना इगर्जेंत बसोंक जागो ना. शेजारच्या पिरगेचीं आयल्यान आज काल जाता पळोवंक, त्या पिरगेच्यां जागो ना. पाद्र्याबान मीस सुरू केलें, वांजेल वाचलो. वाचून ताणें उलोवंक सुरू केलें. मस्त जाणांक त्या दीस भारी डिसअपॉयंट जालें. कालें म्हणी आज आसा म्हूण पळोवंक आयिल्ली. पूण विगार म्हणालो
मोगाचो पोरचे आयतार हांवें केल्लें तुमकां मस्त जाणांक शॉक जाल्ले बरी जालां आसतलें. म्हाका थोड्यान चिंतलें म्हजी भलायकी बरी ना म्हणून, पूण हांवें चिंतून उंच केलें. सत्य सांगचें जाल्यार म्हज्या जिणयेंत पोर आयतारा दिल्लो दिसलो बरो शर्माव केदाळे दिवंक ना. मस्त उतर आनी हांव मस्त उलयलां, पूण तुमच्या जिणयेंत जाल्ली बदलावण आनी तुमचो मोग आनी हुस्को पळोवन म्हाका निजावन अभिमान भोगलो. तुमकां देव बरें करूं. तो म्हणालो आमी सोमात चिंतून पळयल्यार हर एक आयतार आमच्या जिणयेंत सेन्स जाय. आमी देवाच्या उतरांत प्रेरीत जावंक जाय. म्हज्या आनी तुमच्या जिणयेंत बदलावण येवंक जाय, पूण ती जायना न्ही गी. आमी आयकत हांव चलता येता आयकत हांव परवं येल्लें बेसता उंदी आसा येवचे वर्स आसतलें मुखारी आसतलें म्हणून आमी चलता वचून आमच्या जिणयेंत बदलावण येना न्ही गी. देखून तो म्हणालो मुखल्या आयतारांनी आमी आयकल्लें 5% या 10% आमच्या जिणयेंत आमी करूंक प्रयत्न करया. कोण म्हज्या आज्ञा प्रकार जी येता तो म्हजो इश्ट. म्हाका न्हू हर एक पोटी आमी जेजू लागीं येता आसतना ताच्या शिकवण्या प्रकार जियोवंक आमी प्रयत्न करया, ताचे इश्ट जावया. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಪಂಪೈ ಮಾತೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ವಾಚನ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನು? ಬಾಳುವವು ತೋಳ ಕುರಿಮರಿಗಳು ಒಂದಿಗೆ, ಮಲಗುವವು ಮೇಕೆ ಚಿರತೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಲೆಯುಣ್ಣುವವು ಕರು ಕೇಸರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ನಡೆಸುವುದವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮೇಯುವವು ಕರಡಿ ಆಕಳುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಮಲಗುವವು ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ, ಎತ್ತಿನ ಹುಲ್ಲು ಮೇವಾಗುವುದು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ, ಆಡುವುದು ಮೊಲೆಗೂಸು ನಾಗರ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ, ಕೈ ಹಾಕುವುದು ಮೊಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಗು ಹಾವಿನ ಬಿಲದ ಒಳಗೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಯೆಶಾಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಡು ಮತ್ತು ತೋಳ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ದನ ಯಾವುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಬಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವಾ? ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸವಿದಂತಹ ನಾವು ಹೇಗೆ ದ್ವೇಷನದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾತನದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧುತ್ವ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಂಧುತ್ವ ಎಂದರೆ ಇದೆ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. ಈ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಗೆ, ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈ ಊರಿನ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು ಆಶಿಸುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧುತ್ವ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹನೆ, ಕ್ಷಮೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೋ, ಈ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೋ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ ಇದೆ ಬಂಧುತ್ವ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಮಾನವರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಆಗಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡುವ ಸಂದೇಶ ಇದೆ: ಶಾಂತಿ, ಬಂಧುತ್ವ, ಕ್ಷಮೆ, ಸಹನೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. कोण जेजूचो इश्ट जावंक सोदता ताणें असल्या संगतींनी जेजूचो मोग करूंक जाय. आमेन.